कोंकणी भास, संस्कृती, साहित्य, शिक्षण, तंत्रज्ञान, बँकिंग असे वेगवेगळे क्षेत्रांत उत्कृष्ट सेवा दिल्ले कोंकणी समाजाचे योग्य साधकांक आणि संघसंस्थेक सोदून काढणो, त्यांस वळख आणि मान दिवनो, त्यांचे योगदान इडी समाजस दाखवनो, देवनो अभिनंदन करनो, प्रेरण प्रोत्साह देवचे उद्देश ठेवून घेतले जात. हा एक भरमेचे काम सुमारू इसवी 2010 वरीस म्हटल्यार 16 वर्षांसून विश्व कोंकणी पुरस्कार नावारी करीत येत असत. ह्या वरीस विश्व कोंकणी पुरस्कार ह्या समारंभांतू मुख्य जावन विमला वी पै पुरस्कार आणि बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार दिता असत. विमला वी पै पुरस्कारांतू विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान, विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य कृती पुरस्कार आणि विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार असे 3 पुरस्कार आणि बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार हंतू 2 पुरस्कार असे ಒಟ್ಟು 5 पुरस्कार आज प्रदान करवे असती. हे आयचे पुरस्काराचे एक चित्रण. मुखारी ह्या कार्यक्रमाचे जिवाळ मुख्य भागस आम्ही पावन आसा. आता विश्व कोंकणी पुरस्कार प्रदान चलवे असा. विमला वी पै पुरस्कार हेंतू शुरवेचे पुरस्कार जावन कोंकणी भास, शिक्षण, कला, संस्कृतीचे वाडावळीक जीणभर वावुरले एक कोंकणी मालगडेंक दिवची विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान मिळाले एक श्रेष्ठ प्रशस्ती दिवन सम्मान करवे असा. ह्या वर्षाचे विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान आम्ही मालगडे अनुभवी कोंकणी लेखक मानेस्त पुंडलीक एन नायक हांस प्रदान करीत असा. मानेस्त पुंडलीक एन नायक हिनी भलायकी भरे नतले कारण हांकां ह्या कार्यक्रमाक येवचे जल्ना. हेंगेले योगदान केल्ले ल्हानशे परिचय श्रीमती ऐश्वर्या लक्ष्मी हिनी दिवका म्हणून निमगून घेत आसा. सगळ्यांक शुभोदय. कोंकणी भास, साहित्य आणि नाटकाच्या मळार श्री पुंडलीक नारायण नायक हांणी फाटली 50 वर्सां तळमळीन वावर केला. पुंडलीक बाब 1952 एप्रिल 21 दिसा वळवय गोंय हांगा जल्मा आयले. शिक्षक आणि आकाशवाणी पणजी केंद्रांत उपसंपादक म्हणून काम केल्या उपरांत तांणी एक पूर्ण वेळ बरोवप्याचो मार्ग आपणायलो. कोंकणीचे उदरगते खातीर सातत्यान वावुरल्यात आनी झुजल्यात. कोंकणी साहित्यान तांणी तोला मोलाची भरा घातला. कोंकणी कविता, कथा, नाटक, निबंध, कादंबरी, बालसाहित्य हे सगळे प्रकार तांणी समृद्ध केल्यात. तांणी 32 पुस्तकां, तातूंत नाटकां, एकांकी, एकपात्री, नभोनाट्य, 14 पटकथा आणि संवाद, 7 बालसाहित्य पुस्तकां, 4 कादंबरी नवलिका, 3 कथा संग्रह, 4 संपादित ग्रंथ, 2 किशोर नवलिका, 2 अणकार, एक नाट्य नियाळ, कविता संग्रह आणि निबंध संग्रह उजवाडल्यात. साहित्य आणि नाटक क्षेत्रांतल्या महत्वाच्या योगदाना खातीर पुंडलीक बाब हांकां साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, भारत सरकाराचे संस्कृती मंत्रालय, गोवा कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाषा मंडळ असे 22 सभांचे पुरस्कार लाभल्यात. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे अध्यक्ष, गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष, साहित्य अकादमीचे कोंकणी सल्लागार समिती निमंत्रक, भंगारभूंय दैनिकाचे संपादक असे विंगड पदांचेर रावन तांणी केली सेवा तोखणायेची. कोंकणी चळवळींत तांचे योगदान इतिहासीक महत्वाचे जावन आसा. कोंकणी गोंयची राजभास जावची, घटक राज्याचो दर्जो मेळचो आनी कोंकणीचे संविधानाच्या 8व्या परिशिष्टान आस्पाव जावचो म्हणून 555 दिसाची जी दीर्घ चळवळी जाली तिचे पुंडलीक बाबान कोंकणी परजेचो आवाज
ह्या संस्थेचो निमंत्रक म्हणून समर्थपणान मार्गदर्शन केलें आनी जैत मेळोवपाक हातभार दिलो. कोंकणी भास, साहित्य, नाटक, पत्रकारिता आनी संस्थेच्या मळार 5 दशकांनी दिल्ल्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर श्री पुंडलीक नारायण नायक हांकां 2025 वर्साचो हो विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान फावो जाता. धन्यवाद ऐश्वर्या लक्ष्मी. अत्यंत प्रतिष्ठेचे बहु मोगान दिवचे पुरस्कार विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान 2025 ह्या पुरस्कार प्रतिष्ठानाचे विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्य हिने त्यांचे घर धावून त्यांचा सन्मान करवे असत. आता आम्ही ह्या विशेष पुरस्कार त्यांचं देत असा म्हळेले तेन्ना त्यांचे भाव अंतराळाचे प्रतिक्रिये कशी आशिल्ले हें आमी पळोवया व्हिडिओ दृश्यावळी झलक मुखेन. विश्व मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राचो जीवन सिद्धी पुरस्कार स्वीकारताना माझी खबर आयकून खोस भोगली. कारण साहित्य अकादमीचो अवॉर्ड मेळटकच तुका तशे तरेचो आनंद जाता. तशेच तरेचो आनंद हो जीवन सिद्धी पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका जाला. ह्या पुरस्कारा फाटली एक प्रेरणा आसा आनी ती म्हळ्यार अशी की हो पुरस्कार मेळटकच पयली याद जर कोणाची जाता जाल्यार ती बस्ती मामाची. कारण बस्ती मामान एक द्रश्ट मनीस आशिल्लो आनी तें फुडलें सपन ताणें पळयल्लें. पयशे सगळ्या कडेन आसता पूण पयशे खर्च करपाक सगळ्यांकूच अक्कल वा विचार आसता असो ना. बस्ती मामा असो एक मनीस जाणें पयशेकारा कडेन नातें जोडलें आनी तांकां समजायलें की तुमी देवस्थानाक पयशे दितात, समाज कार्याक पयशे दितात, तशेंच माय भाशे खातीर जे कोण वावुरता वा काम करतात तांकांय पयशे दिवपाची गरज आसा. कारण तो एक म्हत्वाचो भाग आसा जिवनांत. आनी तेन्ना सावन हे पुरस्काराचे प्रस्त वाडत गेलें. बस्ती मामा आसतना जायत्यो कार्यावळी जाल्यो आनी तांचेच प्रेरणेन त्यो जायत आसा. पयलीं आमी एक दुवें कशें करून आशिल्लें म्हणजे 4 राज्यांत तरी आसले आमी. महाराष्ट्र, कर्नाटक, कोची. एकामेकाचो संबंद येना आशिल्लो. कितल्याशाच वर्सांनी एकामेकाक मेळटाले, अधिवेशनां जातालीं. पूण बस्ती मामान असो कार्यक्रम सुरू केले जाका लागून गोंयचे लोक वा गोंयचे लेखक कर्नाटकान येवपाक पावले. कर्नाटकांतले लोक कोचीक वचपाक पावले लेखक आनी हो प्रसार वाडत गेलो. आमी आमचे पद्दतीन बरयताले कविता, कथा, नाटकां. बरयतना आमकां एक तरेची उमेद आसताली. म्हजे पद्दतीन सांगपाचें जाल्यार म्हाका कोंकणी चळवळींत बरोवपाची संदी लाभली. त्याच बरोबर रवींद्र केळेकारा सारके मनीस सांगपाक लागले की भाशा तुमच्या खातीर अमकें दिता, भाशा तुमकां पुरस्कार दिता, पयशे दिता, तुमी भाशे खातीर कितें दितात. आनी तेद्या वेळार मागीर आमकां प्रश्न पडलो आमी भाशे खातीर कितें दिवपाचें आसा. आनी मागीर लक्षांत आयलें सगळ्या देशांत सगळ्या प्रांताच्यो भाशा राजभाशा म्हणून जाल्ली आसा आनी कोंकणी राजभाशा म्हणून मान्यता ना. तर एक संघर्श करपाची गरज आसा. हो संघर्श गोंय सरकारा कडेन, केंद्र सरकारा कडेन
आनी एक चळवळ उबारली आमी कोंकणी प्रजेचो आवाज. गोंयांत आनी गोंया भायर ती गाजली चळवळ आनी तातूंतल्यान कोंकणीक राज्यभाशेची मान्यता मेळ्ळी. ताजे आदी लोकांक खबरूच नाशिल्लें राज्यभाशा म्हणजे कितें आनी ती कित्याक आसपाक जाय. आमी ते लोकांक पटोवन दिलें की राज्यभाशा ही आयडेंटिटी, अस्मिताय आसा. कर्नाटकाची जशी कन्नड, महाराष्ट्रांत जशी मराठी, तशी गोंयांत कोंकणीची गरज आसा आनी ती राज्यभाशा जाली. दुसरे सुवातेर नाटक म्हजो आवडीचो विशय. आमी नाटक बरयताले. कोणाकूय दिसूं येता पयलें नाटक खंयचें गोंयांतूच आसतलें की गोंयांत अशें नाटकाची चळवळ चलता. पूण सांगपाक अभिमान भोगता बळवंत कृष्ण प्रभू हाणें 100 वर्सां आदीं नाटक बरयलें राजा चंद्रहास आनी हें पयलें कोंकणी नाटक. हे कर्नाटक राज्यांत जे आमचे कोंकणी लोक आसा तांचें कॉन्ट्रिब्युशन, तांचें योगदान खूब म्हत्वाचें आसा. आयज कोंकणी नाटक जर आमी घेतलें जाल्यार तें नाटक राष्ट्रीय थराचेर मान्यता पाविल्लें नाटक आसा. थोडो व्हड काळ आमकां मेळ्ळो, त्या काळांत हें नाटक आमी राष्ट्रीय थराचेर पावयलें. आज गोंयांत नाटक म्हणटकूच कोंकणी नाटक अशें वातावरण निर्माण जाता. अनारोग्य आसूनय तुमी तुमचे संदेश देलसो. तुमगेले भावपूर्ण उतराक धन्यवाद म्हणटा आनी विश्वस्त मंडळीचे आनी कोंकणी अभिमानियांचे तर्फेन वंदन अभिनंदन म्हणटा.